बरीत काळजान आनी मोगा बरीत एकोटा भक्तीन आमी चलया भितर देवाच्या मंदिरां कैसर दोगवाते म्हजे नामी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदां तांचे मोदेकार जेजूचे हे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष बरीत काळजां आनी मोगा बरीत एकवटा भक्तीन आमी चलया भितर देवाच्या मंदिरां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो फांत्यार उदेलो सूर्यो सांज जातच सूर्यो बुडटा आनी संद्रेम सान्ने दिता आकाशर मांडलेली कुपा ती एकच वाऱ्याक नितळ जाता वा थंयसर पावस येता अशें ह्या सोरो वयर अधिकार आसचो आनी सोर करूंक कुशीवरच्या देवाक आज आमच्या जिवितांत ही अजाप करूंक साध्य ना घे अब्राहमाक आनी साराक तांच्या उतरप्रायेर भुरग्यांचे देणे फावो केले कोडकाराक गूण करूंक जितून ताची कुशी दाखयली आनी तो गूण जालो आज देव आमच्या जिवितांत ती बरें करूंक कुशी पावता जाल्यार आमी ते बरेपण आपणावंक तयार आसोंक घे मोगाच्यानो देवाचे सक्ती वयर दुबाव करनासतना सदांच तयार रावून ताच्या कुशे कळजोवन देवाचे आशिर्वाद मागया तशेंच आज जल्मदीस संभ्रमच्या लदा जेसविना पासत आमी सवेळार मागया ह्या पवित्र तीन फावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया हांव पातखी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सांगता मनाची दुख विसरून वायट धर्मांनी बरें विसरून हांवें जायती पातकां केल्यान म्हजो अपराध ह्या पासून सदां संघात सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पदाक लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना करता सर्पदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सगळीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदां चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन.
उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. अब्राहमाक 99 वर्साचे प्रायेर सर्वेश्वर दिश्टी पडलो आनी ताका सांगी लागलो, हांव सो पदवेदार देव, म्हजे हुजीर सल आनी निश्कलंक राव. आनी देवान अब्राहमाक म्हणलें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळतलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संततेतावन संतते पर्यंत तो सांबाळतल्याक. म्हजे आनी तुजे मदें, म्हजे आनी तुजे फाटल्यान येतले संतती मदें सांबाळूंक जाय तो सल्लो हो तुमचे मदल्या हर एका दादल्याची सुन्नत करूंक जाय. देव अब्राहमाक सांगी लागलो, तुजे बायले सारायक ह्या फुडें साराय न्हय, बगा सारा म्हूण आपयतलोय. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे उद्देशी तुका एक पूत दितलो. हांव ताचेरय आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे तावन राष्ट्रां उत्पन्न जातली. पुर्जाचे राय तिचे तावन उपजतले. अब्राहम धरणीर सरपटलो आनी आसलो. आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, 100 वर्सां प्रायेच्या भुरगे जावंक कशें साध्य? आनी सारान 90 वर्सां प्रायेर भुरग्याक कसो जल्म दिवचो? देखून अब्राहमान देवाक म्हणलें, इश्माएल पुणी तुजे मुखार वांचून उरलो जाल्यार? देवान ताका जाप दिली, ना, तुजी बायल सारा तुका एक पूत दितली आनी तुवें ताका इजाक म्हूण नांव दिवंक जाय. हांव ताचे कडेन म्हजो सल्लो करतलो, एक सस्नीक सल्लो हांव करतलो आनी हांव ताचो आनी ताचे उपरांत येतले संततीचो देव जातलो. इश्माएला विशीं तुवें केल्लें मागणें हांवें आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो, ताका फळाबरीत करतलो आनी ताची संतत वाडयतलो. तो 12 कुंवाराचो बापूय जातलो आनी हांव ताचें एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण सारा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार इजाकाक पासून जातली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो सल्लो करतलो. अब्राहमा कडेन उलोवन जातच देव ताका सोडून वयर गेलो. देवाचे उतर. देवाचे उडकार. सर्वेश्वराची बेबिरांत असलेल्याक असले भाग फावो जातले. सर्वेश्वराची बेबिरांत असलेल्याक असले भाग फावो जातले. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस्त आनी तुजे सगळे नंदन जातले. सर्वेश्वराची बेबिरांत असलेल्याक असले भाग फावो जातले. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पोतेन फळदायक दाखोवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली. सर्वेश्वराची बेबिरांत असलेल्याक असले भाग फावो जातले. सर्वेश्वराची बेबिरांत असलेल्याक असले भाग फावो जातले. सियोनांतले सर्वेश्वर तुजेर आशिर्वाद घालूंक सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचे सुभोवपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेश्वराची बेबिरांत असलेल्याक असले भाग फावो जातले. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेश्वराक जय जय. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वगयली. सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. दोंगरार थावन जेजू सकला देमतस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक कोडकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो, सैबा, तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका मौन आसा, नितळ जा.
तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. तवळ जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणायकी सांगी नाका. शीदा याजका लागीं वचून तुकाच दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण समेस्तांक रुजवात मेळच्याक मोयजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. देवाचें उतार हे वाकवणेलुका क्रिस्ता. क्रिस्त मोगाच्या भावांनो आनी भयणो, कसलेंय काम कोणाय वरन आमी करीत जाल्यार पयलें तो वा ती व्यक्ती तें काम जाना आसा गी म्हूण आमी समजूंक जाय. जाना आसल्यार मात्र ताच्या वरना तिच्या वरना तें काम आमी करीत आनी तें काम बऱ्यान जाता. एक फावटी हांव एका कॉवेंतांत आसलेल्या वेळार थंयसर एक रांदपी आशिल्लो कुजनांत काम करतलो. हो कुजनांत काम करता आसतना ताका हांवें सांगलें, सदांय कुजन नितळ आसूंक जाय. तो म्हणलो, जायत फावदां सदां नितळ करता. हांवें सदांय कुजनां वचोंक प्रारंभ केलें, पूण म्हाका थंयसर कसलीय नितळाय पळोवंक मेळ्ळी ना. ताका हांवें थोड्या दिसा उपरांत विचारलें, कुजन नितळ करिनाय गी तूं? ना फादर, केला न्हय गी, नितळ आसा न्हय गी. जें कितें ताका नितळ दिसतलें तें म्हाका नितळ दिसोंक ना. न्ही जावन तें कुजन नितळ नातलें, पूण ताका नितळाय कितें म्हणलें समजनातल्याक सगळें नितळ दिसतलें. देखून तो म्हणलो, नितळ आसा, नितळ केलां. आनी हांव समजलो की हाचे कडेन नितळाय करूंक सांगचें वा हाचे तावन नितळाय हांवें नितळायक राखून रावचें एक्सपेक्ट करचें हें तितलें फायद्याचें न्हय म्हणून मागीर आमीच नितळ करूंक प्रारंभ केलें. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, कितेंय आमकां जाय जाल्यार तें खंय थावन मेळटा म्हणल्यार आमी समजून घेवचें. कोणा थावन मेळटा आनी कोण आमकां तें दिवंक कोणाक साध्य आसा म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय. आनी तेन्ना आमचें काम सलीस जाता. जर तर आमकां जानवाय जाय जाल्यार आमी एका जानव्याच्या व्यक्ती सशी वचोंक जाय, तेन्ना आमकां जानवाय प्राप्त जाता. शिवाय आमी एका हेड्डा सशी गेल्यार आमकां जानवाय मेळना. जर तर आमकां देवा विशयांत भावार्थ्या विशयांत समजून जाय जाल्यार आमी एका भावार्थी मनशा थंय वचोंक जाय. शिवाय एका अणभवार्थ्या थंय वा देवाचेर कोण पातयेना ताचे थंय वचचें न्हय. आमकां भलायकी फावो जाय जाल्यार आमी वैज सशी वचोंक जाय. शिवाय एका पिरेस्त सशी न्हय. आमच्या मतीक आमकां समाधान जाय जाल्यार आमी एका प्रशांत वातावरणाक वचोंक जाय. एका बऱ्या जाग्याक, एका गार्डनाक जावं दी या एका प्रशांत जाग्याक आमी वचोंक जाय. शिवाय खंयसर लढाय झगडें जाता थंयसर वचचें न्हय. थंयसर आमकां समाधान मेळना. अशें म्हळ्यार आमकां कितें खंयसर मेळटा हें आमी समजूंक जाय आनी थंयसर आमी वचोंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें, जेजू एका कोटकाराक बरें करता. कित्या पासत तो ताका बरें करता? कित्याक म्हळ्यार हो कोटकार जेजू सरशी आयिल्लो आनी हो कोटकार जाणा आसलो की आपणाक भलायकी खंयसर मेळटा. म्हणजे कोडाची पिडा कोण बरी करूंक शकता म्हणलें ताका समजाल्लें. एका रितीन ताचे थंय भावार्थ आसलो आनी तो जेजू सरशी येता आनी म्हणटा, तुका मोन आसल्यार म्हाका बरें करीत. तुका साध्य आसल्यार न्हय, साध्य आसा जेजू ताका बरें करूंक शकता म्हणून तो पातयेल्लो. पूण जेजून मौन करीचे. जेजून केदळा मौन करचें? खंयसर तो भावार्थ पळयता थंयसर तो मौन करता एका व्यक्तीक कुमो करूंक बरें करूंक. देखून तो कोटकार म्हणटा, तुका मौन आसल्यार म्हाका तुवें बरें करूंक जाता. आनी जेजू म्हणटा, वय म्हाका मौन आसा, तूं बरो जा. आनी तो बरो जाता, नितळ जाता.
मोगाच्या भावना हांगासर एक गरजेचे संगत आमी पळोवंक जाय. जेजू फकत उतर आनी ताका बरो जा म्हूण सांगना, ताका तो आपडटा आनी म्हणटा बरो जा. हांगासर जेजूचे एक विशिश्ट गूण आमकां थंय दिश्टीक पडटा. एक खोडकार देव संप्रदाया प्रमाणे ताका समाजांतल्यान भायर घाल्लो, लोकांतल्यान पयस दवरलो, समाज कुटाम सर्व लोक ताका खेळटाले, ताका पयस दवरलो. तो एकसुरपणान जेवून आसुल्लो. पूण हे सगळें जेजू ताका आपडच्या मारिफात फकत कोड नितळ करता न्ही, हें सगळें ताका तो पाठीन दिता. समाधान, मोग, आपलेपण हें सर्व तो ताका पाठीन दिता. मोगाच्या भावनान बीन आयच्या दिसा आमी वांजेल नियर करता आसतना आमी दोन संगती आमच्या उडासा दवरया. पयलें, आमी जेजूक आपडया वा जेजूक आमकां आपडूंक सोडया, म्हणजे जेजूच्या संबंधांत आमी जियेवया. खंडीत जावन आमकां नेज, समाधान, संतोश फावो जातलो. आमची पातकी जिवितांत आमकां दिसान दीस सुटका मेळटली आनी बरेपण मेळटलें. आनी दुसऱ्यान आमी हेरांक आपडया, म्हणजे हेरांच्या बऱ्या संबंधान जियेवया. तांचें एकसुरपण, तांचे कश्ट आमी आमचे करून घेवया. कोणें जेजूक आपडला, कोणें जेजूक अनुभव केला, तांणी तो अनुभव तें बरेपण हेरां थंय वांटून घेवंक आसा. आनी देखून आमी कशें जेजून त्या खोडकाराक आपडून मोग दिलो गे, तशें आमी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत कश्टांत आशिल्ल्यांक, ल्हानविकांक, या कोण ह्या समाजांत तांकां दंड दिता तसल्यांक आमी आपडून तांकां आमी आमचो सांगात दिवया. खंडीत जावन आमी क्रिस्ताचे प्रतिरूप ह्या संवसारांत जातेल्या असलें जिवीत जिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आमी मागून घेवया. आमेन. धुळीन पडून वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे. दैवीक फुलां जेल्यान तुज्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या. दैवीक फुलां जेल्यान तुज्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या. स्थान केदीन स्वावोना म्हाका, पूण तूं इन्कार करनाका. स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणयेंत म्हज्या सुखाचे. धुळीन पडून वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे. म्हज्या मोगाळ भाव भयण, म्हजें आनी तुमचें बलिदान पदविदा देवोवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाखाली मेळमीक आमचे मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचे वाकरणेचो यज्ञ मानून घे. या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवादीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कोळ तुवें रचलें
ताचे स्वरूय नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा थारान मेळ्ळेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांगता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट म्हणून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good, pergatuya. Jesus, तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही करता. तुझ्या येण्याक सोन्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रेगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवन सुजे तिचो पती, भगवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सर्वंदरशाज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां नाडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. देखून जिवितां सवस्त काय आमकां दी.
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सुशेगाची आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने तिका शांती दिने कोटांत सांबाळ. तुमची येतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मग उत्साह एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुतक. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुतक. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शिळी संसाराचे आनी आम्हा समेस्तांचे पाप करतात ही ह्या शिळयेच्या जेवणाका पेयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर अंश म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. क्रिस्ताच्या
प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या मौलिक कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां तुझ्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन ससनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळाशें कर. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्वदेवदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोनयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वदुरकार. Amen.